मोबाईल, संगणक वा हेर स्वरूपातली डिजिटल माहिती सोदून काढून ती जाणून घेवचे अधिकार आता गोयच्या पुलीस महानिरीक्षकाक आसतले अशी माहिती तंत्रज्ञान कायद्या खाला ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। मात आपत्कालीन स्थितीतूच ही माहिती सोदपाचे अधिकार आसात। तशेंच ह्या विशींची लेखी कळवणी गृह खात्याक दिवची पडटली। डिजिटल माहिती सोदून काडपा खातीर ईमेलाचो पासवर्ड ब्रेक करप, व्हॉट्सॲप हॅक करप वा फोन टॅप करपाचे ह्या पद्दतीचो वापर आता आयजीपीक करपाक मेळटलो। एखादो मोबायला वयल्यान गेल्ले कॉल वा आयिल्ले कॉल मेसेज सोदून काडप शक्य जातले। तशेंच ईमेला वयल्यान धाडिल्लो मजकूर वा आयिल्लो मजकूर सोदून काडपाक मेळटलो। कंप्युटर वा मोबायलात सांठोवन दवरिल्ली माहिती लेगीत सोदून काडून ती कॉपी करपाची मेकळीक आसतली। माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000 हातून आपत्कालीन स्थितीत सरकारी यंत्रणांक डिजिटल माहिती तंत्रज्ञानाचो मजतीन सोदपाचो अधिकार आसा। ह्याच कायद्या खाला 2009 वर्सा नेम तयार जाल्यात। ह्या नेमा खाला गृह खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या। मात ही माहिती घेवच्या 3 दीस पयलीं गृह सचिवाक कळोवचे पडटले। गृह सचिवान 7 दिसां भितर मान्यताय दिवची पडटली। मान्यताय दिल्या उपरांतूच एखादो संगणक वा मोबायलाची माहिती सोदप शक्य जातले। गोंयांत चोरयो तशेंच दरोडेचे प्रमाण वाडत आसा। ह्या भायर सायबर गुन्यांवाचे प्रमाण वाडत आसा। चोरी वा दरोड्याचो तपास करपा खातीर दुबाईत वा हेर संबंधिताचो मोबायल ताब्यात घेवन कॉल वा मेसेजी जाणून घेवच्यो पडटात। हाचे वयल्यान तपास करप सोपो जाता। सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली माहिती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता। सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली माहिती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता। सुरक्षेचो उपाय वा गुन्यांवाच्या तपासा खातीर म्हूण डिजिटल स्वरूपातली माहिती जाणून घेवप पुलिसांक गरजेची थारता। हाचे खातीर डिजिटल माहिती जाणून घेवपाचो अधिकार आयजीपीक दिला, अशी माहिती अधिसुचोवणीन जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।